अर्गान तुका सुमियन जेजू होगळाप तुका सुमियन जेजू जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक बाप फ्रँकलिनाचे मोगाचे रेकाद शो मोगा दीस इसितावन आज आमी नियाळूंक येता सद्या काळाचो 22वो आयतार आनी सप्टेंबराची तारीख 1 घडीभर आमी मागया सर्वेस्वर बापा आगणीत कापुळदारा तुका अर्गा होगळाप आनी वाखाणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता नियाळच्या वखता ही सुवार्ता आयकूंक नियाळूंक सुवार्ते प्रमाणे जियोवंक आमकां जाय जाल्ली सकत पवित्रात्मो ह्या पवित्रात्म्याक आमचेर तूं पाठाय पवित्रात्मा आमकां सरसता शिकोवन दी आनी अशें आमी तुका साक्षान जिवन भलायके जिवच्यो कृपा आमकां फावो जावन दी मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. द्वितीय नियम पुस्तकांतल्या वाचप आवासवर 4 वळी 1-2 7-8 ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 2 6 to 8. तो वळमयच्या लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो आनी आतां हे इस्रायेला तुमी जिवांत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दितां ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. जे कितें हांव तुमकां फरमायतां तें तुमी ताका कांयच सडीत मेळयनासतना वा कांयच उणें करिनासता पाळूंक जाय आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलूंक जाय. ते सत्रेन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर कायद्या विशांत आयकून लोक म्हणटलो हे वर्ते परजेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपण एर खंयचेच परजेक ना. आमी सर्वेस्परा केदळा उलो मारल्यार तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात. अंतर्गीत 15 श्लोक सर्वेस्वरा तुज्या पवित्र तंबान वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जो कोण नितळचिनी जियेता न्यायनितीन चलता काळजान तावन सत उलयता आपले जिबेन पेल्याचो निस्कुचार उलयना असल्याक फावो जाता. सर्वेस्वरा तुज्या पवित्र तंबान वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना शेजाऱ्याचें नांव पाड करिना जो कोण अणव्या मनशाक कांटाळटा देवबिरातेच्यान मानान लेखता असल्याक फावो जाता. सर्वेस्वरा तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जाका कश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुकना रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरापराध्या वयर लूस कांयना असल्याक फावो जाता. सर्वेस्वरा तुज्या पवित्र तंबान वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप आवासवर 1 वळ 17-18 21-22 आनी 27. लेटर टू द जेम्स चॅप्टर 1 17-18 21-22 27. भावांक भयणीनो हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गीत हांव येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसलेल्या बापात हांव तें देंवून येता. त्या बापातय बदलावण ना बदलावणेची सवळी लेगून ना. ताचे सगळे रस्त्यांत आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन सताच्या उतरां मरिफात ताणें आमकां जल्म दिला. देवान तुमचे थंय लायलां आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जय नांतर तुमकांच तुमी फटयतात. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वशांत तावन पयस रावचें. सर्वेस्पराक जय जय. ताचे सगळे रस्त्यान प्रथम फळां आमी जावच्याक ताचे स्वंत कुशेन सताच्या उतरां मरिफात बापान आमकां रचल्यान सर्वेस्पराक जय जय. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक फावटी जेरुसलेमांत तावन आयिल्ल्या फारिसेवाचो पंगड आनी शास्त्रा मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळो ताच्या शिसा मदले थोडे बश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें.
फारिजेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जिविनात. पेटे सालाक वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जिविनात. आनी ते पाळटात तसल्यो हेर साबार रिवाजो आसात. कोपां, मडक्यो आनी काश्याची आयदनां धुवची. तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शिश्य पुर्वजांच्यो रिवाजो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कपट्यानो, सहज ते इसाया प्रवाद्यान तुमच्या विशयांत प्रवाद करन म्हणलें. ही परजा आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचे काळीस म्हजे तावन जैते पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें, खरी शिकोवण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपदेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाजो तुमी धरल्यात. परत्यान पोटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका तुमी सुबेस्त आनी हांव तुमकां सांगता ते समजून घेया. भायर तावन मनशाची भितर वेता ते कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता ते मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता ते हें खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बसकळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर वायटां मनशाच्या भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. जेजू क्रिस्त देव मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आयकलीं वाचपां आमी नियाळचें भारी सोंपें. वंटाची स्तुती आनी काळजांत तावन करचें मागणें. वंटां तावन उलोवचें आनी काळजां तावन आमी उलोवचें, ताफावत आसा. जेजू लागीं फारिजेव येवन सांगतात, कित्याक तुजे शिश्य हात धुयनासतना, पांय धुयनासतना ते जेवतात? कित्याक फारिजेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान हात धुल्या शिवाय जिविनात. पेंटे सालाक वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत जिविनात. आनी ते पाळटात तसल्यो हेर साबार रिवाजो आसात. कोपां, मडक्यो, काश्याची आयदनां धुवची. जेजू हे एक घडीत तांकां शिकोवन दिवंक उपयोग करता. कित्याक म्हळ्यार फारिजेवाच्या काळीज कितें जेजू कळीत आसलें, तशेंच तांणी कितें सकयल शास्त्री करता जेजू कळीत आसलें. त्या खातीर जेजू सांगता, इसाया प्रवादीच्या उतरां तांकां सांगता, ही परजा वंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी ताच्या काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा. व्यर्थ तांणी करचें भजन, खरी शिकोवण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपदेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाजो तुमी धरल्यात. आनी त्या खातीर जेजू सांगता, चड लोकांक काळजां तावन भायर येवचें मनशाक मेळयता, न्हय तोंडान भितर वेचें. आनी जेजू सांगता, कितें काळजां तावन भायर येता, भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजां तावन भायर सरता ते हे खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बसकळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. सकळ वायट म्हज्या भितर तुमच्या भितर आसा. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, देवा समोर आमी कोणी ओडवीक उलोवंक खंडीत साद ना. कित्याक देवाक सकळ आमचें जिवीत कळीत आसा. आमच्या भितर तावन सकळ येता की खोट्यो आलोचन्यो, नाका जाल्ल्यो आलोचन आमच्या भितर आसात की एंदोर उकारिस्ताक येता होंगी, एंदोर आमी देवाचें उतर वाचता होंगी, प्रद्वार आनी एक आमकां अटॅक करचें, अनैतीक संबंध, प्रद्वार करिनाका देव उपदेश, अनैतीक संबंध आमी दवरचे, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, पळया, बसकळपण, मोसोर, निंदा, हे सकळ आमचें जिवीत पिड्ड्यार करता. आमी हातूंत तावन भायर येवंक जाय. आमचें काळीज देवा समोर सारकें आसोंक जाय. देव आमची काळजां पळयता. त्या खातीर तुमी पळोवचें जाल्यार आयचे पयले वाचपाक आमी या. देव द्वितीय नियमान सांगता, तुमी देवाचे कायदे पाळी जाय, देवाच्या वाटेन तुमी चल जाय,
ह्या कैद्यांक सडीत कितेंच तुमी कितेंच मेळोवंक नजो, मेळय नासता, कांयच उणें करिनासता. त्या खातीर फारीजवानी ह्या कैद्यांक आनीकी कैदे, ह्या मोइशेच्या द्वारे तांणी कैद्याक आनीकी कैदे लागयल्ले, मेळयल्ले. आनी देवान दिल्ले कैदे आसा तशे आमी पाळूंक जाय. त्या खातीर तो सांगता हे सत्रायेन पाळात आनी तुमची बुदवतकाय जाणवाय. म्हळ्यार ह्या कैद्यांनी बुदवतकाय आनी जाणवाय आसा राष्ट्रांक दाखया. आनी द्वितीय नियमान आमकां आयकूंक मेळटा, सर्वेस्वर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. आमचो देव आमच्या सांगाता आसा, आमकां लागीं आसा, आमकां पोसता, सांबाळटा, आमकां तो चलयता. त्या खातीर आमच्या देवाच्या पेट्यांनी आमी समकोवया. आनी ह्याच्या किर्तनांत आमी आयकलें, सर्वेस्परा तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. आनी तो सांगता पळया, कोण नितळ जिणी जियेता. आज आमकां आपोवणें दिता वांजेल नितळ जिणी जियोंक. न्यायानिती चलता, काळजांत हांव सत उलयता, आपल्या जिबेन पेल्याचो निश्कुचार उलयना. जो कोण पेल्याक अन्याय करिना, शेजाऱ्याचें नांव पाड करिना, जो कोण अणव्या मनशाक कांटळटा, देवविरुद्ध मनां लेखता, जाका कसमस कितेंय येवं तो उतराक सुकना, रीण दिता आनी वाड घेना, निराप्रद्या वयर दोश कांयना, असल्याक फावो जाता. आमी असली व्यक्ती जावन जीव आमकां स्वार्थ आपोवणें दिता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, देवान तुमचें तें लायलां आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतायेन घेया. म्हज्या भाव भयणीनो, सांगता पळय, हर एक उत्तम दान, हर एक संपूर्ण देणें देवा तावन येता. सगळ्या उजवाड्याचें मूळ कारण जावन आसलें बापा तावन तें देवून येता. त्या बापा थंय बदलावण ना, बदलावण्याची सवळी लेगून ना. ताचे सगळ्या रस्त्यान आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन स्वताच्या उतरां मरिपात ताणें आमकां जल्म दिला. म्हणजे आमी स्वताचे भुरगे, कपटपणाचे भुरगे न्ही. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीजय ना तर तुमकांच तुमी फटयतात. हांवें तुमी त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आसा, चलोवंक आसा. त्या खातीर आमी म्हणटा, सुमिया तुजें उतर आमकां नितळ करता, धैर्य दिता, ओळ दिता, कृपा दिता, घटाय दिता. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म. हो कसलो धर्म? केवळ देवाचें उतर वाचल्यार पावना, तें उतर आमी पाळूंक जाय. अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वस्यांतावन पयस रावचें. वय मोगाच्यो भाव भयणीनो, सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान आमी आमकां सर्वेस्वर देवाक समर्पण दिवया. आमचो देव आमी हात बोब मारतना आमकां लागीं आसा, आमकां आयकता. जेजू मरिफात तो आमच्या लागीं उलयता. आज ह्या दैवीक उतरां मरिफात तो आमच्या लागीं उलयला आनी मुखल्या दिसांनी आमच्या जिवितांत तो विस्विता करतलोच. आमची अस्कत काय वळखून बुडवून देवचो मोग आमचो करून ताच्या वाटेनी आमी समकुया. आमी प्रार्थुया. सर्वेस्वर बाबा, अगणित काकूळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आयकोवच्या. ती सुवार्थ आमी आयकल्या, नियाळल्या. ह्या सुवार्थे प्रमाणे आमची काळजां नवी कर, आमचे अस्कत काय, आमचें उणेपण, आमचें मेळेपण काण उडय. आमकां कुडीची मोदीची भलायकी फावो कर. ह्या संवसाराचे तुजे आशिर्वाद देव देव दी. ज्या कोणाक तुजी आशिर्वादा बेसावा पेकोवन जाय ह्याच घडये ह्या सुवार्थे दोरिता त्या मेळून दिता. टच देम, अनॉइंट देम, हील देम, ब्लेस देम फॉर युअर ग्लोरी. जेजूच्या नांवान जैत, जेजूच्या उतरान भलायकी, जेजूच्या रक्तान सुटका. बाप फ्रँकलिन सोजू शोमोगा दिसीस म्हजे खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या बिसामा खातीर मागा. आमेन.